शिवोलेचो आदलो आमदार आणि आदलो मंत्री दयानंद मांद्रेकार म्हणटा सध्या समाजकार्यात पुराय सक्रिय, पक्षाचे काम सुरू. हांव आजून पासून कसले बिझनेस करपाक वचोंक ना. हांव सिन्स 19 मध्ये माझे वडिलाचे निधन जाल्यानंतर हांव शिवोले म्हणजे धाकटेशें हॉटेल आसलें तें हॉटेल हांव चलयतालो आनी तें हॉटेल चलयतना खरें म्हणचें जाल्यार त्या हॉटेला वयरसूनच हांव पॉलिटिक्सान पदार्पण जावपाची म्हाका संदी मेळ्ळी. म्हणजे कशी की नाही, त्या टायमार मनोहर पर्रीकर मांद्रे बिंद्रे वयताले अशा पद्दतीचे मनीस आमच्या सारके बारीक हेतून येताले तेन्ना एक बरें दिसतालें. तेन्ना म्हाका कितें म्हणून कोण जाणा हांव तेंचे पयशे सुद्दां घेयनासलो. हांव म्हाका च्या कितें जाय तें फ्री दितालो. म्हज्या उमेद येताले म्हणून आनी थंयसून ती पॉलिटिक्सान येवपाची प्रेरणा तयार जाली. सद्याची लायफस्टायल म्हणटा सद्या एक कसलोच हे ना, कांयच प्रॉब्लेम ना. सद्या लायफस्टायल म्हणजे अशी लायफस्टायल आहा, तुका सांगलें की सोशल एक्टिविटी आहा, ह्या सोशल एक्टिविटीन आमी आसतात त्या बद्दल कांय ना. कोण तरी येयलो का महाराजा येता जाल्यार आनी कोण आहा जाल्यार ती संस्था आहा ती येता, यो म्हणटा तूं हार घालपाक यो. कोण तरी येता कितें तरी आपलें इनॉग्रेशन करपाक लागून काडटा, तें इनॉग्रेशन काडपाक तो म्हणटा यो बेश्टो नाल्ल फोडपाक यो. म्हाका हरशीं बरो दिसना वचपाक थंय, कारण आमी ना, आमी सिस्टमीच्या भायर आहा. तरी आसतना थंय वचप हें बरें जाता. तरी आसतना हें आहा, ह्यो एक्टिविटी आहा पळय ह्यो चालू आहा, तेका कांय हे प्रॉब्लेम ना. लोकांचो संपर्क हो आहा पळय त्या बद्दल कांय ना. सगळ्यान व्हडलो संपर्क म्हटल्या नंतर एक कोणूय ठीक जालो किंवा कोण एक्सपायर्ड जालो जाल्यार त्याच्या मरणाक वचप किंवा त्याच्या ना मरणाक पावलो जाल्यार त्याच्या घरा कडेन वचून भेट दिवप, अशा पद्दतीन जी हे टायमपास एकदम बरो जाता. त्या बद्दल कांयच हे ना. वेळीचो आदलो आमदार बेंजामिन सिल्वा म्हणटा सध्या व्यवसायाचेर लक्ष. आता सध्या बिझनेस पॉलिटिकल कंपल्शन कांय ना आमकां आतां. सो म्हणजे बिझनेसाचेर कॉन्सन्ट्रेशन चड आहा. लोकां मदें अजून तूं इनवॉल्व आहा न्हू. लोक आमचे बरें येता काम करपाक, कित्याक आमकां पयलीसून डिपार्टमेंटा वळख गव्हर्मेंटाक कोण वळखताय. सो बारीक कोण कितें आसता घेवन येता तें करता आमी. लोकसभा इलेक्शन आसा तुगे स्टँड कितें आसतलें, तूं कोणा सपोर्ट करतलो? लोकसभा अजून कॅन्डिडेट डिसायड जालो ना कोणा बसूं जाय तें. बट फायनली कितें लोकांचेर आहा. आतां जायत टायम बोवाड जाल्लो आहा. BJP मायनॉरिटीज पळय आहाय तेंचे एगेन्स्ट आसाय आनी इन्सिडंटूय जायत जाल्ले आहाय. सो लोकांक म्हणी पड कितें आहा तें बराबर रावपाचें लोकां बरोबर. कित्याक फायनली आमी एक सायड रावले आनी लोक दुसरे सायड रावले जायना. सो लोकां बराबर रावपा जाय आनी हांव एकवटान काम करपा जाय, नाल्यार डिफिकल्ट आमकां. मायनॉरिटीज पळय तें डिफिकल्टी जायते आहा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.